The Mapsa JMFC court on Friday granted bail to accused Ajay Gupta in a case registered by a Mapsa police for allegedly forging documents to obtain an excise license for the Burj nightclub and cheating the authorities. According to police sources, Gupta was booked for submitting allegedly fabricated documents to secure the license, following which an offence was registered and the matter was placed before the court. After hearing the submissions, the JMFC court allowed the bail application. आज ॲक्च्युली मॅटर ऑर्डरीक आशिल्ले बेलीच्या सो आज JMFC कोर्टान बेल ग्रांट केल्या ताका थोड्यो कंडिशन्स घाल्या की शुअर्टी फर्निश करच्यो म्हणून आनी एविडन्स टेम्पर करचे न्ही किंवा आयोग आनी कोर्टाक जेन्ना आपयता तेन्ना ताणें प्रेजेंट रावचें सो कंडिशन्स घाले आनी बेल ग्रांट केल्या. कोर्टान सांगपाचें म्हणल्यार कोर्टान अशें ऑर्डरीन म्हणलां की प्रायमा फेसी एविडन्स ना की ताणेंच हे डॉक्युमेंट अपलोड केल्ले किंवा ताणें डॉक्युमेंट फॉर्ज केल्ले म्हणून त्या खातीर तो एक पॉयंट आसा. बाकी ती खूब डिटेल्ड आर्ग्युमेंट आशिल्ले ते हांव तुमकां सांगूं शकना आनी बरी व्हडली ऑर्डर पास केल्या, डिटेल्ड ऑर्डर आसा, जस्टिफाय केला जजान की कित्याक बेल ग्रांट केल्या. 1 लाख शुअर्टी सांगल्या आनी कंडिशन्स आसा की टेम्पर करचे न्ही एविडन्स म्हणून आयोग इन्व्हेस्टिगेशनान कॉपरेट करचे आनी कोर्टान जर आपयलें जाल्यार प्रेजेंट रावचें. Meanwhile, in connection with the Burj nightclub fire case, another accused, Saurabh Luthra, was taken to Mapsa District Hospital for medical examination. X-ray of his knee and ribs were conducted. He also examined at Azilo Hospital as a part of a medical procedure. Police officials said further details in both matters are awaited as the investigations are going on. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.